हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय सगळीं? सो होप जाता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हणून. फ्रेंड्स, हांवें आनी एक ब्लॉगां सांगलो तुमकां न्हू, लायक जेन्ना म्हगे वर्क ब्लॉग आसलो तेदो हांवें तुमकां सांगलो न्ही की रोज सीजन जाता म्हूण हिंगा. सो आतां रोज सीजन स्टार्ट जाला आनी म्हाका तुमकां टुअरा व्हरपा जाय रोज सिजनाचो. आनी ते रोज फार्म दाखोवपा जाय, ते रोजीस जी येयल्या थंय दाखोवपा जाय. व्हेरी ब्युटिफूल सिनरी आहा. आनी आतां हांव चिंत्तालो, आतां ड्युटीचेर आहा म्हळ्यार चिंत्तालो वचोन एक थोडो एक रावंड मान येतो म्हणून दाखयता म्हणून तुमकां. ओके, सो स्टे ट्यून्ड आनी चोयाय जबल अकबर. ओके, सी यू देयर. हिंगा आतां पावले. दिस इज आलेन विलेज. ही आतां फर्स्ट विलेज. 3 विलेज आहा हिंगा ह्या दोंगरार. सो ही आतां फर्स्ट विलेज. आनी फर्स्ट विलेजीर तुका जाय तर फार्म्स दिश्टी पडटले. पॉमग्रेनेट फार्म, रोज फार्म. आनी हिंगा सारको ट्रॅफिक चड आसलो काल ऑन फ्रायडे. सो आमी चिंतिल्लें फ्रायडे वचपा न्हय, सॅटर्डे वयतले आनी चॅक करतले म्हणून. आमी प्लॅन म्हणजे सडन जालो तो, बट हें आसना म्हणजे वयतले अशें म्हणून आसना. तो व्यू चोय सारको सारको इतलो ब्युटिफूल व्यू. फ्रेंड्स, हेचो तेंगेले अल्फलाज सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम. आनी हेचे पॉमग्रेनेट सीजन जाल्लो तेंगेलो, बट जातलो आतां पॉमग्रेनेट सीजन. आतां सगळे वयताय आख्खे फार्मींग तेंगेले. व्यू चोय. सो दिस इज ऑल टेरेस फार्मिंग. फ्रेंड्स, हे तेंगेले विलेजीस कितको रावताय ते चोय. सारको स्टीप आहा रस्तो. हे चोय तेंगेली पयलीं घरां हातरान केलेले, तेच हातोर ते दोंगराचे आसताय चोय, तेच हातोर ते कोण घर कोताय आपणा गेले. आनी तेंगे एसी बेसी कांय नाका. इतू थंडाय आहा चोय, इतू वेंटिलेशन आहा चोय. वयर रूफ बी चोय तेंगेले वूड यूज केला तेमी. ओके, झाडां ऑलिव्ह वूड यूज केला. आनी तेंगे इतू थंडाय लागता. सो तेंक भिरांत ना अशें करून गरमी जावपाची बी. सारकें सर्क्युलेशन बरें आहा. आनी हिंग चोय ते आतां आपणा गेले प्रोडक्ट्स हिंगपा दवरले. ओके, ऑलिव्ह ऑयल, हनी, रोज वॉटर, विनेगर, ग्रेप विनेगर सगळें हिंगून दवरले तेमी लोकांक. ये रोज गार्डन से होता था. Oh, 24. So here Damask rose flowers. And I think Alphalaj system, irrigation system. Think rose season आता. So कितू रोज जाले त्याचे सारखे चोड. तेंगेले रोज हार्वेस्टिंग टाइम. हे रोजाचे ते मागीर हें कोताय रोज वॉटर, रोज परफ्यूम, रोज एसेंशियल ऑयल्स सगळे ऐसे. द इरिगेशन सिस्टम सगळे रोजेस आवते. भाई कैसा है? आगे क्या है? आगे कुछ नहीं, बस खातर से खाने निकलता है. यही है और कुछ नहीं है.
I think cannot remove the flowers, huh? काय बो दिसता ते बरोबर वास मारता तांकां सारखे परफ्यूम असो Assalamualaikum. Sorry. No worries. So दुसरे कडेन येयले आमी दुसरे कडेन गार्डन आहा हिंगा हिंगाय गार्डन आहा रोज गार्डन Each one has different. There's blackberry, no? This black mango. Maybe. सो आतां आमी येयली रोज टूर करून येयली सो तुमचो चोयला आसतले ते विलेजीस कितको आसताय त्यो सारके रिमोट लोकेशन आनी लोक कितको सिंपल रावत त्यो हातरान घरां आहाय सगलीं आनी लोकांक ते स्टेपल लायफ ते फार्मिंगाचेर रावताय ते तेंगे आतां रोज सिजन जाला मागीर एक पाट रोज सिजन काबार जालो की ना मागीर पॉमग्रेनेट सिजन आसता पॉमग्रेनेटूय जातले आफ्टर आय थिंक 3 months पॉमग्रेनेट स्टार्ट जातले आनी मागीर तुमकां थिंगाय पोवूंक वतलो दुसरे कडेन वतलो जे पॉमग्रेनेट फार्मिंग कोताय चोय दाखोवपाक तुमकां थिंगा पॉमग्रेनेट सारके व्हडले आसताय सारके ओके आनी बरें आसताय चोयपाक आनी टेस्टूय बरो आसता सारके रेड कलर सारके हिंगा रोजेस जे जाताय ते दमास्क रोजेस म्हणटाय तांकां नाव दमास्क रोजेस इज बेसिकली फ्रॉम दमास्कस बट ते दमास्क रोज हिंग ग्रो सारके फेमस जाताय आनी कित्याक वेदर बरो आसता क्लायमेट बरो आसता आनी हायटाचेर आहा न्हू सो थोंडाय बरी पडटा सो ताका लागून ते रोजीस बरे जाताय आनी हे रोजीस एक्सपोर्ट कोताय हे रोजीस बेसिकली तेंचे रोज वॉटर कोताय परफ्यूम्स कोताय आनी एसेंशियल्स ऑयल कोताय आनी इवन कॉस्मेटिक्सां यूज कोताय आनी हिंगा रोज सारके इतुले प्युअर इवन इफ तूं अशें करून हातीचे मारले न्हू जाल्यार हात देखून सारके निवड जायना ते क्लीन जाताय सारके आनी इट्स व्हेरी 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 फेमस ओवर हियर हांवें एक पाट वेनिशा एक बॉटल हाडून दिल्ली हांवें एक लोकल डिस्टिलरी हाडली ते घरा खोजे कोताय चोय तांकां हांवें एक केल्ली आनी ते म्हाका दिल्ली सो हांवें वेनिशा दिल्ली वेनिशान घायल म्हणटा म्हाका म्हणपा लागले थंय मुयसो घेयल्या हांवें म्हणलें ना हिंगा सोड आपणा तें दाखय म्हणपा लागलें आनी हाड म्हणपा लागलें कित्याक ते स्किना सारकें इतुलें बरें सारकें बेस्ट सो हांवें आनी घेयल ताका ते आपणे फेसा लायता एवरी नायट सो देन नेक्स्ट डे ते म्हणटा सारकें इतुलें क्लीन जाता न्हू आपणे फेस हांवें वेनिशा आनी भुरग्यां हाडलाय
हिंगा रोज फार्माक दाखयपाक कित्याक मातशें चलोन वचों पडटा सारके चड स्टेप्स आसताय सारके आनी स्टीप आसताय न्हू सारके सो टायरींग सारकें वयर स्वता सकलायत म्हळ्यार सारकें जायना सारकें टायरींग जाताय ओके सो ताका लागून हांवें चिंतिल्लें म्हगे कलीग जाल्ले हांवें म्हळ्यार आमी दोगांय वयतो म्हळ्यार वचोन चॅक करुया म्हळें आनी दॅट्स हाव आय जस्ट डिसायडेड टू गो तूं म्हाका व्हिडियोन चोयलां आसतलें की हांव होरचेतालो आनी एक्झॉस्ट जातालो उलयता तोंडां इट्स बिकॉज 2800 मिटर्स अबाव सी लेवल ओके सो आनी चडूय स्टीप आहा सारकें सो ऑक्सिजन लेवल लेस आसता आनी जेन्ना आमी येताय चलोन सकला आनी चोटाय तोंडां ऑक्सिजनान ब्रेथ वयता सारकें वय जायना सारकें अर्द्या ट्युरिस्ट सारकें चड येयलो हांवें सद्या कित्याक हो सिजन मू आनी बोलो आहा आख्खें सो आमी बिजी सारके सो हांवें आफ्टरनून चोयल्लें की आज मातशें उणें आहा मू क्रावड सोमतो तेका तेन्ना वचोन येयलें आमी जुक्को आई होप तुमकां व्हिडियो लायक जाला लायक जाल्यार प्लीज शेयर कराय सब्सक्राइब कराय एंड लाइक एंड कमेंट कराय प्लीज ओके एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग ओके अंटिल देन मोगासो